चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. आयज हांव हांगा राया गांवांत आसा. म्हणटच हांगा एक नामनेचो कलाकार आसा जाणें आपलो आवाज ह्या लोकांक दिवन ह्या पालकाक दिवन वेगळी नामना मेळयल्या. म्हाका उगडास येता सुरवातेकूच मेदाल मिलाग्रोसा हें ताचें गाजलेलें आल्बम तुमी थोडे भोव वळखले आसतले. तो आनी दुसरो न्हय पूण नेविस ऑलिवेरा आयच्या ह्या कार्यावळींत. नेविस बाब, माय मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. नेविस बाब, ह्या कलेची गोडी तुका कशी लागली? म्हजे मामा ते सगळे तियात्रीस खेळ कोत्ताले जावं येता हेरिडिटी तेंच्यांतल्यान म्हाका येयलां जायत कोडी. पूण पयलेंच तुवें जें आल्बम काडलें बरेंच गाजलें. आजूय म्हाका ताचो उगडास येता. जी कांतारां लोकां मुखार हाडल्या उपरांत ती परत परत लोकांच्या घरांनी वाजताले. हाचेर ही येवजण तुज्या मनांत कशी आयली? हांव जेन्ना बॉम्बाय आसलो तेन्ना फादर गील आसलो. तो आमचे लिजन ऑफ मॅरी, हांव लिजन ऑफ मॅरी आसलो. सो आमचो तियात्र जातालो लिजन ऑफ मॅरी. सो आमी एक तियात्र केलो थिंगा आनी सगळीं कांतारां म्हजी आसलीं. सो फादर म्हणूंक लागलो, फादर नेविस तूं ही आल्बम रेकॉर्ड कित्याक करना? म्हजो कोण वळखीचो आहा विनसांक हांव ताका सांगता. आनीक आमचीं सगळीं भुरगीं लिजन ऑफ मॅरींतलींच तांकां तूं शिकय आनी आमी हो आल्बम काडया. आमी म्हणलें फादर सिंगर्स न्हय, तीं सगळीं बॉम्बायकारां तांकां सारकी कोंकणी बाय येना. तो म्हणलो कांय नजो, तूं तांकां शिकय. ही आमचो आल्बम काडला आमी सगळीं आमच्या लिजन ऑफ मॅरींतलीं भुरगीं तांकां कोंकणी पासून नासलीं आनी तांकां शिकयल्यान तांकां हें. आनीक आमी कांतारां हाडलीं म्हजे लागीं बरीं चूज केल्लीं आनी तेन्ना आमी एक आल्बम तयार केलो. 3 म्हयने रेकॉर्डींग केलें, प्रॅक्टीस केली आमी आनीक मागीर काडलो आल्बम काडलो. मारेनान म्युजीक दिलें आनीक रिलीज केलो. पूण तो आल्बम हांव न्हू इतलो हीट गेलो सारको. लोक म्हणूंक लागलो कांतारां बरीं आसात पूण आमी सगळीं म्हाका इतलें एक्सपेक्ट करूंक ना कित्याक सगळीं नवी भुरगीं. आमी बेश्टोच काडलेलो टायम पास असो. थोडे आमी पयशे मोडलेले थोडेच तेन्ना 10,000 कितें. आनी मागीर तो सारको आल्बम हीट गेलो मागीर सारको बरो गेलो. भुरग्यांनी बरें. तांतलें चड फामाद कांतार मेदाल मिलाग्रोसा ताचो उगडास आसा? हय, हे कांतार ही फादरान ही आमकां लिजन ऑफ मॅरीचें कांतार एक्चुली. तर ती भुरगीं लिजन ऑफ मॅरीची भुरगीं त्या भुरग्या त्या घाराब्यान वयतात आनीक ती तो बरो आसना एकदम सिकाल्लो चड मरपाचो थंय रावल्लो. लिजन ऑफ मॅरी ती ताका मागीर ती सायबिणीची एक मेडल दितात आनी ते म्हणटात एक तुगे हेजी बावाट दवर आनी तो मागीर भुरगो थोड्या दिसांनी बरो जाता. तो सारको डॉक्टरान सांगलें तो उच्चो ना म्हूण. सो फादरान सांगलें, फादरान म्हणलें मागीर ही टॉपीक दवरून हांवें मागीर तें सॉंग मेदाल मिलाग्रोसा कांतार काडलें आनीक आल्बमाकूच तेंच नांव दिलें मेदाल मिलाग्रोसा म्हूण. सो आनी कोडे सायबिणीन एकदम हीट गेलो आल्बम. बरें केलें कांतार आनी म्हणलेलें बरें तें पिटर आनी हांवें म्हणलेलें थंय.
सुरू जाल्यार जाली शेकड्यांनी वर्सां ते वर्सां तुजें पारिसां पिडेस्ताची आस्कारीन तूं पावताय पिडेस्ताच्या गोरजां आज पासून तुका पिडेस्तांक सोडूंक ना तूं कांय सोडिना पिडेस्त पोरसां ती जावन चोऱ्याची मेदाल मिलाग रोसा म्हणटात तुका पिडेस्ताची सायबीण मिलाग्रीचो उसो नेवीस ह्या तुज्या आल्बमाक कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं? हांवें हो आल्बम 1988 मेयाक म्हज्या काजारा दीस 20th मे 1988 त्या दिसाक रिलीज केल्लो सुमार आतां जातलीं 30 वर्सां जातलीं 30 आनी 3 हय हाचेर तुज्या जिवितांत जायतो बदल जालो आसतलो कारण हें जें आल्बम हें जीं कांतारां तुजीं भायर सरल्या उपरांत वचत त्या लोकांनी वाखाणलीं आनीक वचत त्या लोकांनी तुका परबी भेटयली ताचेर तुका कितें दिसता? पळय जायत्या लोकांक हो आल्बम मानलो आनी जायत्या लोकांनी आमकां वयर भायर काडलो आनी त्या उपरांत हांवें 11 आल्बम काडले सगळे मेळोन सो उमेद ही आसली जरूय टायम मेळो नासलो तरी पासून थोडोच टायम घेवन हांवें 11 आल्बम तयार केले. आतां तांची नांवांय उगडास आसतलीं? हय आसा. पयलो आल्बम म्हजो मेदाल मिलाग्रोसा मागीर हांव फेल जाली मागीर माय ती माय क्रिस पेरी जातून क्रिस पेरी होय बरो हिट आल्बम गेलो मागीर कोविडच्या दिनार मोज्यान रावंक जायना आमिगाच्या फाटल्यान लिफ्ट मागीर लास्ट 3 आल्बम जावन आसात लोनाचे तुज्या पासत हो एक बरो हिट गेला देणे आनी निमणो आल्बम कार्नावाल हो एक पॉप आल्बम कार्नावाल नव्या भुरग्यांक न्यू जनरेशनाक हांवें काडलो. आमी समाजान नदर मारल्या उपरांत जायतें बरेंपण येता जायतें वायटूय येता जेन्ना ही तूं कांतारां कंपोज करता अशा वेळार विशयांची निवड तूं कशी करता? हांव चडशीं कांतारां तुमी आयकलीं जाल्यार म्हजी कांतारां चडशीं मॉरलाची हांव जें गोरोब्यान घडटा तीच तसलींच कांतारां काडटा दुसरी ना आनी म्हाका जाय आयकुप्यांनी 100 लोकांनी तर आयकलीं आनी तांतलो एकलो तेणें आपलें जिवीत बदल्लें जाल्यार जें हांवें कितें घडलां वो वावर केला तो म्हजो सुफळ जालो म्हूण हांव सोजमतां. फाटल्या 7 वर्सांतल्यान एक प्रमाणीक अधिकारी कसो वावुरता आसतना नेवीस ऑलिव्हेरान हो कोंकणीची सेवा जावं पालकार वावुरपाचें बंद करूंक ना. आयज आमी ताच्याच तोंडांतल्यान ताच्या वावराचेर थोडी भोव नदर मारुया. हांव 1984 कस्टम बॉम्बे जॉयन जालो. हांव पयलो फुटबॉल आय जॉयन एज अ स्पोर्ट्समॅन स्पोर्ट्स कोटा हांव जॉयन जालो. हांव पयलो वास्को खेळटालो आनी मागीर तांणी म्हाका थिंगा कस्टमान आपोवन व्हेलो आनी नोकरी दिली 1984 आनी आतां पर्यंत हांव कस्टमांक काम करता. नेवीस बाब आमी आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र पळयतात. तुज्या नदरेंतल्यान आदल्या तियात्रान आनी आतांच्या तियात्रांक कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडटा? पळय आदल्या तियात्रान आतां हांवें जायते तियात्र पळयल्यात चडशे डायरेक्टर्स म्युजिकाक चडशे ध्यान दिनात तितलें मोन दिनात. म्युजीक जितलें तांचें तितले इंस्ट्रुमेंट आसनात. केन्ना एक ट्राम्पेट आसता केन्ना ऑर्गनाचेर करतात. म्युजीक म्हणटा तें हार्ट म्युजीक लोकांचें काळीज जिखता. म्युजीक बरें आसल्यार लोकांक बरें दिसता कांतारां म्हणूंक बरें दिसता. सो आतांचे डायरेक्ट चडशे म्युजिकाक चडशे ध्यान दिनात तितलें मोन दिनात चडशे. सेकेंडली
साऊंड सिस्टम त्यांचो तो हॉलांनी आसता साऊंड सिस्टम तो ती हॉलान बांदल्यात साऊंड सिस्टम तियात्राक न्हू ती फकत मिटींग बांदल्यात आमी तितून तियात्र कोतात ते साऊंड सिस्टम आसा तेचे बारीक स्पिकर्स ते तेजे कांतारां लोकांक आयकोंक येनात आमी डायरेक्टर्सांनी स्पेशल साऊंड एक्स्ट्रा साऊंड घालूंक जावो थोडे पयशे म्हूण लोकांक जो एंटरटेन जाता हेजेर स्टेजीचेर आनीक साऊंड घालपाचो सो तो साऊंड तर बरो आसा तो लोकांक बरो आवाज येतलो आयकोंक उमेद येतली कांतार खरेंच जायत्यो गजाली जायते फावटी कांतार म्हणटा आसतना तुजेंच कांतार तुका आयकोंक येना ह्योय गजाली घडटात वय वय हांव कोणाच्या कांताराक म्हणटालो तियात्राक हिंगा बॉम्बेंत कोणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें कोण म्हाका सांगूंक लागलो नेवीस तुका लोक आशेतात यो आनी म्हूण हांव बॉम्बेंतल्यान स्पेशल येतालो फ्लायटान येतालो फ्लायटान वयतालो तेजे 25 शो हांवें केले हांवें चोयलां सावंड मायक आहा ते कॉड हे देवळे आतांचे ते सिस्टम हुंय आतां सिस्टम हुंय पावला आतां कोडलेच मायक जाय तें कॉड घेवन येता तो केन्ना कॉडूच सुटलो आनी तो कितें हांव म्हणटा तें म्हाकाच आयकोंक येना कितें लोकांक कळूंक येता एक पाट सावंड तुका सो सिंगराक तुका तें म्युजीक तुका आयकोंक जाय तुका बरें म्हणटा जाल्यार सो तें ना एक भितर स्पिकर्स तुका सावंड सिस्टम बरो करूंक जाय अदरवायज तेजें हॉल इतले हें करता हॉलवाल्यांक तेणी रिक्वेस्ट करूंक जाय सिस्टम तुमी अपडेट करात म्हूण कित्याक कांतारान ती शो ते एंटरटेनमेंट लोकांक सावंड बरो आहल्यार म्युजीक बरें आहल्यार लोकांक एंटरटेनमेंट इट इज एंटरटेनमेंट आयज आमी पळयतात आमच्या गोंयांत मुंबय पासून जायते कांतरिस्ट आसात जांचे लागीं बरो आवाज आसा तुज्या नदरेंतल्यान आयच्या ह्या नवे कलाकारांक नवे कांतरिस्टांक तांचो आवाज भायर काडटलो जाल्यार कितें करपाची गरज आसा हांवें पयल्यात नवे सिंगर्स केन्ना शोआंक बरे सिंगर्स बरी चेडवां बाय एकदम बरी सिंगर्स आहात आतां न्यू जे जनरेशन आहा बरी सिंगर्स आहात पूण तांकां कांतारां मात बरी दिवंक जाय कांतारां तितली बरी तांचे लागीं ना तांकां बरे वॉयस आहात पूण बरी तर कांतारां मेळत ती बरी जावंक शकतात आनी कोणाकूय मायंड पायन बा तांकां सपोर्ट दिवंक जाय कित्याक जायत चिंतात एक पाट तियात्र जालो सो ती लायन दुसरी मातशें दुसरी हें करतात तशें न्हू आनी कोणाक दिसता कांतारान जाय म्हज्या लायक कांतारां दे कॅन एप्रोच म्हाका म्हज्यान सांगूंक जाता आय विल कंपोज सॉंग्स म्हज्यान तांकां कंपोज सॉंग्स करून दिवंक जातात बरी कांतारां कोण न्यू कलाकार आहात तांकां चेडवां चेडे आहात तांकां आय कॅन प्रोवायड देम खरेंच एक नवी जीं तरणाटीं आसात नवी जीं कांतरिस्टां आसात तांकां नेवीस बाबान येवकार दिला आनीक ताचें काळीज तांच्या पासत सदांच उक्तें आसा नेवीस बाब तुज्या मुखायल्यान संवसारांतलो जायतो लोक येता आनी वेता तुज्या वावरांतल्यान तुका दिश्टी पडटा आनी तुजो वावराशी तांचो समोज आसा तर कोंकणी ही कोंकणी तुज्या नदरेंतल्यान आमच्या देशान खंयचे सुवातेर उत्ता आमची कोंकणी बरीच उंच आसा आमकांच गोंयकारांक खबर ना आमी कितलो आमचो स्टँडर्ड आहा तो आमची कांतारां आतां जो पयलीं कांतार आनी आतां जीं कांतारां सूर केल्यार आतांचे ट्युन्स जे न्यू भुरगे आहात ते ट्युन्स मॉडिफाय करतात इंग्लीश भाशेन करतात जावं लॅटीन यूज करतात आनी जशे परी म्युजीकूय बरें आसता आतां बरें न्यू स्टायलीन म्युजीक घालतात सो तो स्टँडर्ड मातशा आमचो वाडत वेता पॉप सॉंग्स येतात पॉप सॉंग इंग्लीश भाशेन पॉप सॉंग करतात आतां हांवें जायतीं पॉप सॉंगां कंपोज केल्यान हांवें म्हज्या लोना शोवाक पडलें सो न्यू टायप ऑफ पॉप सॉंग्स कोंकणीचेर येवंक लागल्यान ट्युन्स बरे येवंक लागले सो लोकांक हें दिसान दीस आमची ही कोंकणी कांतार रुचीक जायत वतात आनी म्हाका दिसता फुडें वाडटली कित्याक लोकांक लायक जातली म्हाका पासून बॉम्बे म्हणजे कलिग्स आहात ते म्हणटात आमकां तुजी उतरां समजनात ऑलिवेरा म्हणटात ती पूण तुमचें म्युजीक म्हाका एकदम लायक जाता म्हणटात युअर म्युजीक इज सो ब्युटिफूल दे से आमचे ऑफिसान म्हणटात सो तांकां म्युजीक बरें लायक जाता आमचें म्युजीक आसता आमचें म्युजीक बरें आसता इट्स लायक लॅटीन म्युजीक आमचें म्युजीक एकदम बरें आसता नेवीस बाब आमच्या पासत एक कांतार प्रेजेंट ते म्हजें उतरायन आयकात तुमी मारेकार कावच कोडलोलो कोण एकल्याच्या काजाराक
योग प्रेझेंट पडलोलो एका बॉक्सान घालून धोबी फुलीन बांदलोलो एका त्या मनशान दुसऱ्या लागच्यान हो प्रेझेंट धाडलोलो नाव नाचलोलो हो प्रेझेंट सांगात धाडलोलो जायत कोणे ओ खुयतान आयला तो कोणे धाडला नाव आद्रेसा विणे प्रेझेंटान उकलीचें नांव घातलां पूण आपलें नांव लिपयलां ताणें हें कसलें फोकाण घडये जाय चिकान हें एक व्हड उमाणें. खरेंच नेवीस बाब आमी हें कांतार फकत ऑडियोचेर आयकताले मेदाल मिलाग्रोसा ह्या आल्बमान पूण आयज तुज्या तोंडांतल्यान आमच्या ह्या ऑडियन्साक आयकोंक मेवलां एक वेगळीच तरेची खुशालकाय आनी उमेद भोगता. तर हें तुजें म्हाका दिसता आवडीचें कांतार. हय सगळ्यां परस आवडीचें कांतार म्हजें हें प्रेझेंट. आतां ह्या फुडें ह्या कांतारा वयर तुजी येवजण जे भाशेन तुवें म्हटलां की एक म्युजिकल शो जावं बरें कितें तरी करूंक जाय पूण हो मदलो जो 2 वर्सांचो काळ आसा ह्या काळांत तुवें कितें करचें येवजिलां. हांव आतां ऑडियो कांय जायना कांतारां जायतीं आसात कंपोज केल्लीं पूण आतां हांव व्हिडियो म्हाका टायम येता तेन्ना गोंयांत येताना व्हिडियो कोत्ता. हांवें सद्याक 4 व्हिडियो केल्यात. कोरोना क्रिसमस सॉंग नातालां न्यू इयर सॉंग आनीक कार्नावाल केलां. आतां फुडलें सॉंग हांव कोच्चें आसा तें मायचें भांगार हें जें कांतार हांवें भेटयलां आमचे गोंयकार जे भायर आसात तांकां घोडये फर्स्ट वीक ऑफ मे रिलीज जायत एक व्हिडियो. नेवीस बाब आमच्या ऑडियन्साक आनीक एक कांताराचे 4 वडी. लंडनचें शिकप जे हांवें दोनांच्या आल्बमान म्हणलें तुज्या पासत. गोड्याक उदकाची वेल्यार कोडो तो उदक पिवचो ना चोराक तुळयेचें वखद दिल्यार चोर देंवचो ना रूच नाच लेल्याक रुचीक शेवण दिल्यार कोण जेवचो ना भुरग्यांक तुमच्या डॉक्टर जाव म्हटल्यार तें डॉक्टर जावचें ना थोड्याच दिसा पाटी व्हडली गोळलेली लंडनाक मानपायन आपल्या चेडवाक लंडनाक धाडलेलें शिक्षणाक डॉक्टर जावपाची कशी नाचली चेडवाच्या मोनाक पूण मायनपायन कित्याक धाडलेलें सांगो नासलेलें कोणाक. नेवीस बाब आयज आमी पळयतात पालकाचेर जायतीं तरणाटीं येतात तरणाटीं वेतात जायती पालकाची सेवा जाता पूण ह्या माणकुल्यांक तुजो संदेश कितें. संदेश म्हजो एक मोठो आहा पेल्याक सदांच बरें कर पेल्याक बरें करूंक जायना कांयच परवाना पूण वायट मात करिनाका हो संदेश हांव नव्या कलाकारांक दिवंक सोदतां. नेवीस ओलिव्हिया सांगाताक एक महान मनीस आमी थोडो भोव वेळ सारलो ताचे ग्रेस्त विचार आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो जाचे उद्देशी ही कार्यावळ ग्रेस्त जाली. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा
बाब तेवतोंडी कॉस्टा सावियो आनी प्रुडंट ह्या चॅनलाक म्हजें इन्स्पिरेशन म्हणल्यार आल्फ्रेडोस तो म्हजो रोल मॉडल. म्हजी सगळीं कांतारां जीं हांवें मोडल्यांत चडशीं बेस्ड ऑन आल्फ्रेडोस ट्युन्स. हातून आनीक दुबाव ना. हांव जस्ट मॉडिफाय इट. म्हाका आल्फ्रेडोस म्हळ्यार पयलोसान एकदम पिसो. सो तो म्हजो रोल मॉडल. आनीक फुडें पळोवया. कोंकणी पासत चिंता जायतें बरोवंक जायतीं कांतारां काडूंक आनी सगल्यांचो जो लोक म्हाका मोग दिता तो मोग तांणी दाखयत रावचो. देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच नर्वीस ऑलिव्हेरा सांगताक आयची ही माणका मजा कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.